पुलीस राजकारणी ड्रग्स माफिया कथीत नेक्ससाचे चौकशेन नेमिल्ली एसआयटी कामाक लागली. एसआयटीन गृह खात्याक आनी विधानसभेच्या सचिवाक हाऊस कमिटीचो रिपोर्ट मागूंक चीट बरयल्या. तांकां खंय हाऊस कमिटीचो रिपोर्ट जाय. एसआयटीचो मुखेली कार्तिक कश्यप सांगता ते प्रमाण हाऊस कमिटीचो रिपोर्ट हाताक लागलो काय फुडलें काम चालू करतले. We have, as of now, officially asked for a copy of the House report from both Under Secretary Home Department and the Under Secretary to the Legislative Assembly. So as soon as we officially get the report, we will go through it and then take future course of action. 2013 आदलो आमदार मिकी पशेकोच्या अध्यक्षतेखाला हाऊस कमिटीन दिल्ल्या रिपोर्टान पुलीस पॉलिटिशियन ड्रग माफियाचो नेक्सस आसा म्हणपाचे निरीक्षण केल्ले. कमिटीच्या रिपोर्टान आदलो गृहमंत्री रवी नायक, रॉय नायक, डीजीपी लेव्हलाचे कांय पुलीस अधिकारी ते पुलीस कॉन्स्टेबलाची नांवांय ह्या रिपोर्टान आसात. मात विधानसभेन हो रिपोर्ट मानून घेवंक नाशिल्लो. कमिटीच्या दोगा वांगड्यांनी रिपोर्टाचेर हरकत घेवन सय करूंक नाशिल्ली. ताका लागून त्या रिपोर्टाचे फुडें कांयच जालें ना. आता 5 वर्सां उपरांत सरकार एसआयटी नेमून हो रिपोर्ट परत उस्तिता. When the report was prepared, that was for a time period 5 years earlier to that. So we'll have to see. That is no consequence. We'll do the best what we can. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.